A29 Sarvesparacha Mondiran, page 15. Sarvesparacha Mondiran, Anondan Vitor Soruya. Disovaito amchi porbito, novegi trotson kavuya. Soram chetale ektan korun, sotos anulas soruya. Goshin borun amchi kalsa, devak borvik moima, nirotorituya. Hallelujah. आयचे मीस दिनवासनेचे मीस भेटयता आमचे भयण जेनिफर आनी तिचें कुटुंब. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या गोंय दामांच्या दोन प्रांतांच्या आस्काराची भाग्योन जुजे वाजाची दोबाजीक परब व्हडे कुशालकायेन आनी भोक्तीन आमी समोरुमता. ह्या वर्सा आनी एक पावट हे व्हडले भाग आमकां फावो जाला. त्या खातीर गोंय दामांची आनी आख्खी पवित्र सभा संतोसाच्या उमाळ्यांनी भरोवन त्रेक देवाक वाखाणटात. पवित्र सभेन जुजे वाजाक सांत म्हूण परगट केल्यार कांय वर्सां भरलीं आनी ओदीक करून हे घडणे उपरांत आमच्या गोंया भायर आनी आख्ख्या संवसारांत ताची भोक्ती चडत वाडत गेल्या. जाचे पासत देवा बापाक आमी सदांच चड उपकारी. तो जल्मलो, वाडलो, भोंवलो आनी सोंपलो ते मेरेन एकाच उतरान सगळी ताची जीण थांबून नासलेली जेजूक गोवाय दिवची जाली. हें कोत्तना जेजूची भाग्यां ताणें आपणायली आनी ती तो जियेलो. हे भाशेन तो आमकां आमच्या क्रिस्ती जिविताक एक व्हड नमुनो जाता. देखूनच ह्या गवळीक वर्साचो विशय आनी भाग्योन जुजे वाजाचे गोवायके जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आयचे समारंभणेक आमी विंचून काडला तो विशय हो. भाग्योन जुजे वाजाचे देखीन जेजूची भाग्यां जियोन ताचे गोवाय जावया. पुस्कोल आत्मे देवाक जोडून घेवच्या हुस्क्यान आनी आपूण ओदीक पूर्णपणी जेजूक गोवाय जावच्या मनान भाग्योन जुजे हें गोंय सोडून मंगळुरांत आनी श्रीलंकेन जोरान आनी ताकतिकेन गेलो आनी थंय देवीक मोगाक आशेले आत्मे बापाक ताणें परतिले. तो इश्टानो, हे दोबाजीक परबे समयार भाग्योन जुजे वाजा आमच्या भावा भाशेन आमी ह्या आव्हानीक आनी अवघडायच्या आधुनीक काळार कसलोय तो आमचो बेस जावं आडेचे न्हय, पूण जेजूक दिसपट्टी नीज गोवाय जावंक आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत हुर्बेन भरलोलें आनी हेरांक बरी देखीचें जावचें म्हूण ह्या मिसा बलिदानान देवा लागीं कोतकोतीत मागुया. तशें आयज हे बाकीचे इंतेसांव आमी मनान दवरून मिसान पांठो घेता. आपल्या कामांत यशस्वी जावन राघवेंद्र कुटुंबांत एकवटा पासत तशेंच बरे भलायकी पासत आनी बरो भुरगो भुरगें जावंक आनी तशेंच विजान आपले यशस्वी जावंक
ही सगळीं इंतेसां ह्या मिसांत आमी भेटयता आनी हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपान मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi ani Shanti Tacha Isra Sansari Sarvespara Deva Sorgin Charaya Sor Ppovedar Deva, Deva Baba, Ami Tuka Namaskar Kota, Ami Tuka Din Vasta, Tusha Dor Voibova Baso, Ami Tuka Vakanta, Moima Deva, Shanti Tacha Isra Sansari Somya Jesu Christa Papa Chaye Klas Buddha Somya Deva Deva Chishili Tu Sansarachi Papa Tai Amchika Klut Tu papa chaus biak poslai amche magne ai konke moima deva sorgi ani shanti tacha ista sansari kityak povitatmya sangati Deva Baba ce moimet Jesu Christa Je close to povit Je close to whisper Je close to pormispo Moima Deva Usorgi ani Shanti Tacha Istra Sansari प्रार्थूया. देवा तुज्या याज्ञिका बागिवोन जुजे वाजाचे देखीन आनी मुन्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजियाच्या शिमा पर्यान पोरजो लायली. तुज्या चाकरान देवाचें उत्तर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचे दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन.
जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियास हिक्याचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो. आनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची हीं उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुशव्यान तुका आकाचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूंक नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशीन तूं वच, आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियों नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटून आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कवतीत विजमितां. म्हणुया, सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कवतीत विजमितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणाक. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक संगितां गायात. जबाब, सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कवतीत विजमितां. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारवंटाचें. जबाब, सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कवतीत विजमितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळयात ताची कवतीत विजमितां. जबाब, सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कवतीत विजमितां. पोरजां पोरजांनू आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब, सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कवतीत विजमितां. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजोवंक सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कवतीत विजमितां. भाग्यवान पावलून कोदितकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, शिव वर्तमान परगटपाचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. जें हांव परगट करतां जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम
हांव परगोट करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिव वर्तमानान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट परगोट केलां तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव सुवादीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालां. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालां. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया, गीत घेवया B10 श्लोक 5. Soy resporo, soy resporo, soy resporo, soy resporo, soy resporo, soy resporo, soy ukod donia amci kalza, gejum tuja podaci jutra. Ukod donia amci kalza, gejum tuja podaci jutra. Soy resporo, soy resporo, soy resporo, soy resporo, soy resporo, soy resporo, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक ब्यास्तो जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचे देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो परत फावो. घोराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमियाच्या प्रवाद्याक आपोवण्याची खबर मेळटा. एका प्रवाद्याचे आपोवणे सोयबीनच आपल्याक विंचून काडटल्याक आनी धाडटल्याक म्हणजे देवाक गोवाय दिवपाचें, कित्याक देवाचें नांव तो उलयता आनी फुडें कितें जावचें आसा तें तो देवाचेच स्फूर्तेन बाकीत कोत्ता. ह्या खेरीत आपोवण्यांक देवान ताका एक विचित्र तरेन आपयलो. आपल्या आवयच्या कुसव्यान तो आकारचे आदीं पर्यान देवान ताका वळखलो, संस्कारलो
ताचेर आपलो दोळो दवरलो आनी तो जल्मतोच भुरगोच आसतना ताका आपलो प्रवादी म्हूण नेमलो. हो संदेश आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत मेवता. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेरमायास प्रवाद्या भाशेन बागयून पावलूकूय आदी फुडेंच आपलो गोवाय जावचो म्हूण देवान विंचून काडलो. तो म्हणटा गालिस्काराच्या चितयेंत 21:1-15 म्हजे आवयच्या कुसव्यांत हांव देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपले दोळायेन म्हाका आपयलो. एका काळार पावलूक जेजूक परती गोवायकी दितालो म्हणजे कावंटर विटनस. जेजू विरुद्ध आसलोलो. दारुणायेन ताका आनी ताचे पोरजेक दुमाळो दितालो. पूण उपरांत एकदम खोलायेन देवाची करुणाय चाखल्या उपरांत जेजूचो नीज गोवाय जालो. आनी तशेंच दर एका सांताच्या जिवितांत पळयत जाल्यार जेन्ना तांकां भितर अणभव खोलायेचो अणभव जेजूचो अणभव मेवतात ते आपले आख्खें जिवीत बदलता. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या नांवान 72 जाणांक दोगांक जोळी मोळी धाडटा तें आमकां मेळटा. ह्या कार्यांत फकत आपणाचेर पातयेवन ताचें काम विस्वाशीपण करप आनी ताका मनशां मुखार गोवाय दिवप हें तो ताचें रावता. जो सोडवणेचो वावर जेजून केलो तोच आपल्या पाटलावदारांनी करचो आनी अशें आपल्याक गोवाय दिवची ही जेजूची खुशी. एक खरी गोवाय दितलो पाटलादार आडलून पडना जावंक आपल्या पावलांक उजवाड कसो जेजूच्या भाग्यांची म्हणजे द बिएटिट्यूड्स दिवटी फुडें दवरता. आनी हो उलो जेजूचो पाटलाव करूंक फकत सांता भक्तांच्या जिवितांत न्हय, पाद्री मोठवाशाच्या जिवितांत न्हय, पूण आमकां दर एका क्रिस्ती भावा भयणींक तर जेजूचो गोवाय जावंक देवाच्या उतराच्या उजवाडान हे कांय उपाय आमच्यान घेवं येता. देखीक आमचें क्रिस्तांवपण भायल्या वस्तूंचेर न्हय म्हूण भायल्या दोबाज्यांचेर दवरलोलें ना. जेजूचो पाटलाव करप आमी दिसपट्टी ताका गोवाय दिवप हें की खरें क्रिस्तांवपण. देखून आमच्या खासगी जिवितांत आमच्या घराब्यांनी आमच्या शेजाऱ्याक वाड्यांक समुदायांत फिरगोजेंत समाजांत कोचेरींत वो हेर वावरा जाग्यार आमचे वागणुकेंत उलोवपांत न्हेसपांत जेवणा खाणांत पयन कोत्तना चलता भोंवतना आनी आदी आमी ल्हान खालत्या उतरांची आनी बरी देख माणसुगेचे जावन जेजूक दिसपट्टी आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक जेजू भाशेन आमी खालतिकायेचें जिवीत जिवंक आयज दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानतान देवाक, सोडपडवेदार बापाक, स्वर्गांनी पितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवान मारेतान जल्मलो, पोंस पिलाताक काल ताणें कोसोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाच्या आदरा शिवाय आमचें जिवीत मातूय फुडें वचना. आतांच आयकल्या उतराचे मोडणेंतल्यान कांय वस्तू बापान आमचे लागीं करूंक मागल्यात. गोवायकेच्या जिविताचें आव्हान आमचे मुखार दवरलां. तर ह्यो गरजो आनी हेर आमचे हुस्के खालतिकायेन आतां बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी, पाद्रिनी आनी मोटवाशांनी आपलें मुन्यारपण मोगान चलयतना आपले पोरजेक
आनी आपल्याक बेट्टा तितल्यांकूय देवा उतराचे परगोटणे आनी आपल्या उलोवपा वोन ओदीक आपल्या दिसपोट्या जिविताची पोरसोलीत देख तांणी दिवंक आनी हे भाशेन जेजूचे जिवे नमुने जावन ओतमे जोडच्या हुस्क्यान बरोवन जायत्यांक तांणी बापाशी वेची वाट दाखोवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत आमच्या सरकारी वडिलांनी नीत आनी सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरून सेवा चाकरेच्या मोनान पोरजेचो परामोस करूंक आनी जी सत्या आपलो धर्म पाळूंक आनी आपल्या धर्मीक मुल्यांक साक्षी दिवंक दर एका मनशाक दिल्ली आसा. ती सत्या मनान राखून दवरूंक आनी तरेकवार धर्म आसल्यारूय ते सगोट एकवटाच्या कारण जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत आयज बागीवन जुजेवाज ह्या आमच्या दिवसजेच्या आस्काऱ्याची दोबाचीक परब पाळटना ताचे मोजोतीन आमचे दिवसजेचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवूं म्हूण भोव कोण ओत्मीक वाटेन जायते सुदारप आनी वाड जावंक आनी चलतले बागीवन जुजेवाजाचें देवसांव ओदीक नेटान फुडें वचून ताचें नांव, ताची ओळख आनी ताची भोक्ती आख्या संवसाराक विस्तारूंक आनी हे बाबतीन बागीवन जुजे वाजाची इश्टा इश्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज ह्या दिवसजान जोम्याचो वावर सुफोल कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत जुजेवाजाक सांत म्हूण परकोट केल्यार कांय वर्सां भरतात. ही व्हडा संतोसाची खबर आयज पासून आमच्या उपकारी काळजांनी मोगान बाळगून दवरलेली आसा. असलोच आशेल्लो संतोस आमच्या गोंयच्या मान्यवंत पाद्री आग्नेल पुता विशीं आमकां दी म्हूण ताकाय सांताच्या वर्गांत बेगीनूच भितर काडचो आनी अशें आनीक एक आस्कारी आमकां फावो जावचो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत हे आयची दोबाचीक परबे सोमयार जायती बेसांवां आनी देणी बागीवन जुजे वाजान देवा लागीं आमचेर समेस्तांचेर मागून घेवंक भोव कोण ह्या मिसांत वांटो घेतलेल्यांचेर सांकवाले ताच्या गांवचेर तशेंच ताचे सांचवारींत सांकवाले चलतेल्या साबार ओत्मीक कार्यावळींचो भरपूर फोल आमकां सगल्यांक मेळूंक आनी ताचेच मोजोतीन कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां बेगीनच मेकली कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत सोर पदवीदारा आनी काकलुतसरा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खणवाळ्यान आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक
हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C43 वेदीचेर उंड्या सोवे पेज 46. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी तूं सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. सुखानी तूं सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समोरपूण तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत जुजेवाज तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोरुंबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dall'aranzo sorvesporto, s'organizzo molla, duja voi pova, usorgito caso, usorgito caso. Sorves pora cena vieta, taka soi usorgi tuka soi so. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपूंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Somia Jesu amio unokata, ani je kalši klepieta, title pauti tvoj bavani son, ami tužemo ron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजेवाज, बागयोन दोर्नदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रोज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मोक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमोगी पदवी आनी मोहिमा तुजीच, सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोदशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. भाव भयणी आमी सोगलीं. D6, page 49. भाव भयणी आमी सोगलीं सर्वेस पोरबाची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो घरांत मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केलो तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले घरांत मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केलो तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. एकूच घर आमच्या वतन्या, एकूच मोग आमच्या काळजांत, एकूच जीव आमची सवें सोमेस्ताक देवा रूपले. घरांत मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केलो तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. घरांत मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केलो तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्ल्या
भाग्यून सान जुजे वाजाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्यून फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यून फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. U35 जुजे वाजा आमच्या बावा, पेज 249. मोहिमेवून जाल्या आमच्या बावा, विनोयतांक तुजी मोजून पावोय. साक्षी दिवं जेजू बापाक बोसूं